मोटोशेशी गावातल्या वीज खात्याचो पंच केबल चोरतना बेतोडेचे आमदार नयब हुसेन, आयन सिद्दीकी आणि रविकुमार या तिघांकूय गाडये सयत अटक केली। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण मोटोशेशी गावात कामाक लागून वीज खात्याचो बंच केबल काढून दवरिल्लो। या तिघांय चोरांनी कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन केबल बंच चोरपाचो यत्न केलो। त्याच वेळार वीज कर्मचारी रामदास वेळीप आणि थळावेळी तांकां रंगे हात धरले आणि पुलिशेक कैद केले। उपरांत तिगूय चोरांक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। आम्ही कोळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजी समोर आसा, जे जाग्यार काल शिगांव माटोजी हांगा केबल चोरून वतना 3 जाणांक धरलेले आसा आणि ते बेतोडेजी जावन आसा आमदार नयब हुसेन, आयन सिद्दीकी व रविकुमार हे तिगाय जावन बेतोडेजी आसा आणि तांकां हांगा काल शिगांव केबल गाडयेन घालतना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा तेणी तांकां हाडयले आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्यान तांकां धरून दवरले आणि कुळे पुलिसांक कळयले। तेन्ना कुळे पुलिसांनी तांकां तिगांकूय हाडून हांगा पुलिसांक कस्टडीन दवरिले आणि तांकां सेक्शन लायले आसा 41 आणि आज तांकां केपें डेप्युटी कलेक्टरान प्रोड्यूस करतले आणि मागीर ते आनी 2 दीस तांकां कस्टडी मागतले अशें कळीत केल्लें आसा। आणि आता जे पळयता तुम्ही की मोठ्या प्रमाणात जे केबल आसा, जे स्क्रॅपवाले आसा ते रिक्षा घेवन भोंवता आणि हेरेगिरी करता आणि कोणाचे घरूय फोडटा आणि बाकीचे कडेन जे कितें केबल आनी कितें मेळटा ते चोरी करून घेवन वयता। तेन्ना सगळ्यांनी हांगा अशी लोकां पासून सावध रावपाची गरज आसा अशें सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर।